Daniel chapter 12. तो वेळ पावतोच मिकायल vorto कुंवोर आनी तुजे porजेचो राखणो उठलो. तो व्हडा son-koxttancho kall zatolo. राxttram utpon जालीं tedna थावन केन्नाच येवंक ना तसलो. तो काळ पावतोच तुजी खाशा पोरजां वाचतली. म्हणजे जांचीं नांवां पुस्तकार बरोइल्लीं आसात तीं सगलीं. पुनर्जिवंतपण आनी मोजुरी. धुल्'लिchea Desant न्हिदलोलीं आसात तांचे मदलीं जायतीं जाणां उठतलीं. konn-konn सासणीक जिविताक आनी konn-konn लज आनी सासणाक तोखता तसलें nir-bhag भोगूंक. शाणीं तीं मोll-bachea पोरजोला परीं जिगजिगतलीं. आनी जाणीं जायत्यांक प्रमाणीकपणाची वाट शिकयल्या तीं नोखेत्रां परीं जिगजिगीत जातलीं सासणाच्या सासणाक. पूण तूं दानियल हीं उतरां गुपीत दवर आनी शेवटाचो काळ पावसर हें पुस्तक शिक्को मारून धांपून दवर. जायतीं जाणां हेवटेन तेवटेन फिरतलीं आनी खोटेपण अजून वाडत वेतलें. शिक्को मारून दवरलेलें बाकीत. तेदना हांवें दानियेलान दोळे उबारले आनी आनीक 2 जाणांक उबे आसलोले हांवें देखले. एकलो नदीचे आयले देगेर आनी दुसरो पेले देगेर. तांतल्या एकल्यान सन्नी न्हेंसोन घालून नदीचे पेले देगेर आसलोल्याक म्हणलें, हीं सगळीं अजापां घोडो पर्यान आनी कितलो वेळ बोलांतलो? सन्नी न्हेंसोन घालून नदीचे पेले देगेर आसलोल्यान आपलो उजवो तसोच दावो हात सर्गा वाटेन उबारलो आनी सासणाक जी येता ताच्या नांवान असो सोपूत घेतलो. 1 काळ आनी 2 काळ आनी अर्दो काळ. जेन्ना पवित्र पोरजेचे पदवेची चलता ती मोस्तोनी सोंपतली तेन्ना ह्यो सगल्यो वस्तू घडोवन येतल्यो. हांवें आयकलें पूण हांव कांयच समजूंक ना. तेन्ना हांवें म्हणलें, म्हज्या सोम्या कोण जातलो ह्या सगळ्याचो परिणाम? ताणें म्हणलें, दानियल वच तूं आतां. शेवटाचो काळ पावपर्यान हीं उतरां गुपीत उरूंक जाय आनी शिक्को मारून धांपून दवरूंक जाय. जायतीं जाणां आपणाचीच नितळकाय निर्मळाय आनी शुद्धी जोडूंक वावुरतलीं. नश्टीं मनशां नश्टेपण करीत रावतलीं आनी नश्ट्यांक हें केन्नाच समजचें ना. शाणीं तीं समजतलीं. दिसादिसपटीं सदां भेटोवचो यत्न काडून उडयतले आनी सत्यानासाचो कांटालो उबारून दवरतले ते घडये थावन 1290 दीस. जीं कोण 1335 दीस बरोसर थीर रावतात तीं खरेंच भागी. पूण तूं वच आतां आनी शेवट पावसर विसव घे. तुजें इनाम घेवंक काळजाच्या शेवटाक तूं उठतलोय. देवाचें उतर हें.